आमच्या आजोन कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज परतून आमचे बरी आसा मनीषा बांदेकर आणि तू इतले बरे आर्ट करतात, तर आज तू आमकां कितें शिकयतले करपाक? आज हांव तुमकां शिल्पकाराचे पॉट वर्क कशें करपाचें दाखयतलें। शिल्पकारापासून फुलां करपाची, रोज कशे गुलाब करपाचो तो दाखयतलो आनी तो आमी मागीर पॉटाचेर कसो लावन तो पॉट आमी अट्रॅक्टीव करूं शकता तें आज शिकयतलें हांव तुमकां। त्यासाठी आतां आमकां मटेरियल जाय एक पॉट। आतां आमकां धाकटीची मटकी उरता, सद्या आमकां कड सुद्दां असले मटकी मेळटा, ते कडाची सुद्दां आमकां मटकी यूज करूंक जाता। ती मटकी स्वच्छ धुवन तेका आमी पयलीं फॅब्रीक कलर मारून घेवप, सकयल तेजो बेस व्हायट कलर करप, मागीर व्हायट कलर सुकल्या नंतर तुमकां जाय तसलो कलर हेजेर मारूंक जाता। व्हायट कलर मारल्या नंतर जेन्ना तुमी दुसरो कलर मारता तो चड उठून दिसता तेजेर, म्हणून पयलीं बेस केन्ना बी व्हायट मारून घेवंक जाय आनी तेज्या नंतर तुमकां आवडता तो कलर तुमी मारून घेवप। तर समज आमी बेश्टोच रेड मारत मागीर तो इतलो बरो दिसता, चड उठून दिसना, कित्याक ती मटकी आसा ती मातशी ती मातयेची उरता, तेतून ती मातशी काळी दिसल्या भशेन जाता, म्हणून पयलीं व्हायट फुल्ल मारून घेवप बेस। तो सुकल्या नंतर मागीर तुमकां जाय तसो कलर मारला म्हणजे तो कलर डार्क दिसता। आतां हांवें ही मटकी तुमकां रेड करून दवरला, हेज्यासाठी हांवें फॅब्रीक कलर यूज केला, तुमकां दुसरे कलर सुद्दां यूज करूंक जाता। सद्या आतां आमकां ऑल सरफेस कलर म्हणून येयला, ऑल सरफेस कलर तो सुद्दां आमकां यूज करूंक जाता। आतां फॅब्रीक कलर आसता ते मातशे ग्लोजी आसता, शायनींग अशें उरता, म्हणून आतां हांवें हो मारला तेजेर। आतां तेज्यासाठी लागता आमकां हे शिल्पकार हे एक प्रकारचे क्ले अशें उरता। शिल्पकार आसता ते एक प्रकारचे क्ले आसता, तेतून कितें उरता 2 कंपोनंट्स उरता। हे 2 कंपोनंट्स तेणी सेपरेट दवरलेले उरता, ह्या पॅकान हे 2 कंपोनंट्स आसता ते सेपरेट उरता। ते सेपरेट आसल्यार तुका 1 वर्स पर्यंत तेका काय जायना, 1 ते 1.5 वर्स, पूण जेन्ना तूं मिक्स करता तेन्ना ते अर्द्या वरा नंतर हार्ड जावंक लागता। म्हणून तुमकां आतां कसले वर्क करतना जितली क्वॉन्टिटी जाय तितले तुमी मिक्स करप, नाजाल्यार हार्ड जाल्यार ते मागीर वायट जावन वयता। ह्या कितें म्हणटात ह्या क्राफ्टाक तुमी? हो आमचो शिल्पकार क्राफ्ट म्हणटा हेका, शिल्पकार क्राफ्ट। आता हेतून हे 2 कंपोनंट्स आसा, हे तुम्ही अशें दवरल्यार वर्स 1.5 वर्स तांकां काय जायना, पूण जेन्ना तुमी हे दोनी मिक्स करता तेन्ना अर्ध्या वरा नंतर मागीर ते घट जावंक लागता। आतां आमकां एक गुलाब करूंक जाय जाल्यार त्यासाठी आतां आमकां इतलो भाग आमी आतां कट करून घेतलो। आतां हे आमकां शिल्पकार मिक्स करतना पयलीं हाताक थोडो पावडर लावन घेवंक जाय। तो पावडर आसा, हो पावडर मातसो असो ह्या कंपाउंडान पावडर मिक्स करूंक जायना, जाल्यार तो चड बेगीन हार्ड जातलो, म्हणून फक्त एक हातीक आमी पावडर आनी सकयल एक प्लास्टीकचे सरफेस घेवप आनी तेजेर आतां हे मिक्स करप। आतां हे फूल व्हायट जाल्ले आसा, जेन्ना हे फूल व्हायट जाता तेन्ना समजपाचें की मिक्स बरोबर जाला। तर हे दोन्ही कंपाउंड आतां एक जाता ते दोन्ही कंपाउंड मिक्स करूनच आमी तेज्या पासून मागीर आतां तुमकां जाय तसले आर्ट करूंक जाता। तुमी हांगा पळयतात की हे 2 कंपाउंड आहात पळय ते एक करपाक हे मिक्स करूंक जाय आनी हे आख्खे धवे जावंक जाय। आतां हे सगळे तुमचे धवे जाल्ले आसा म्हणजे समजपाचें की तुमचे आतां बरोबर ते मिक्स जाला। आतां हेज्या पासून आतां हांव तुमकां आतां आमी ह्या मिक्स केलेल्या एका डफा पासून आतां आमी एक धाकटोसो गुळो काडला, तो गुळो आमी असो पसरून घेवप। आतां हो असो एक ल्हानशे अशी धाकटीशे अशें हे करून घेतले, ते केल्या नंतर तेजे बरोबर आतां हाफ आतां हे सगळे आमी रावंड धाकटोसो गुळो घेवन आतां आमी बरोबर तेजे एक फ्लॅट करून दवरलेले आसा। बरोबर तेजे आतां पयलीं आमी हाफ पार्ट घेतले, अशे 2 पार्ट करून घेतले तेजे, हे 2 पार्ट करून घेतल्या नंतर हो असो फोल्ड करप। ओके, हो असो फोल्ड करून घेतलो। आतां ही तुमची मटकी रेडी आसा। आतां हे जेन्ना डफ हो जेन्ना शिल्पकार ओलो आसता तेन्ना तो तुमकां डायरेक्टली सुद्दां लावंक जाता, पूण जेन्ना मागीर हार्ड जाता तेन्ना फेविकॉल लावन तुमकां हे करूंक जाता। आतां हे ओले आसा म्हणून हांवें आतां हो असोच लायल्लो आसा, हे तेजे भितरलो पार्ट मातसो असो स्प्रेड केलो। आतां आनी एक केल्लो पार्ट आसा तो असो कुशीक लाव।
हे आता जे तुम्ही आता हे कंपाऊंड लायला हांगासर हय. ते हांगासर घटूच उरता या ना ना घट जाता ते ते घट जाता? पडना तो ते पडचे ना 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 पडचे ना जेन्ना ओले आसता तेन्नाच लायल्यारूच ते करप समज मातशे घट्ट जावंक जाय जाल्यार फेविकॉलान मागीर ते लावंक जाय ओके ना ते दोस्ता मागीर फेविकॉलान मागीर ते दसता पूण चड घट्ट जावंक दिवंक जायना सामके डेलिकेट आसता न्हू हय सारकें थोडे डेलिकेट उरता मागीर ते हाड जाता घट जाता हाताक चिटकूंक जायना म्हणून फक्त पावडर वापरपाचें आनी सकयल आमी प्लास्टीक एक घेवन तेजेरूच वर्क करूंक जाय ओके हे आतां आमचे पॅटल्स रेडी आसा आमी पयलीं अर्दी पॅटल्स वापरून एक भितरलो भाग आनी कुशीक लावन घेतला आतां हो आतां आनी असो लाव हे आतां आमी 2 पॅटल्स लायला आनी एक जाय जाल्यार असो हो पॅटल असो एक ल्हान तुमचो रोज जालो आतां आनी एक तुमकां तसलोच रोज करूंक दाखयता पयलीं आमी गोल करून तेजे हाफ केले तर हाफ केला तर पयलीं तो फोल्ड करून घेवप असो फोल्ड करून तो हांगा लायलो फोल्ड करून लायल्या नंतर कुशीक हे तेजे एक हे ल्हान पॅटल अशें लावप आनी मातशें सकयल प्रेस करप परत दुसऱ्या बाजू आणि असं मातसो भितर घातला अशें आमचे 2 जाले तसोच आनी एक हांगा हे सामके स्टिकी आसा न्हू मातशें स्टिकी आसता ते आनी मातशें डेलिकेट अशें ते म्हणजे फुलाचो तुका सारको आकार येवंक जाय हांगासर तुम्ही पळयला की हे पयले आमी हे दोनूय कंपाऊंड मिक्स केले मागीर आमी ते राउंड फ्लॅट करून ते हाफ केले आनी हाफ करतकूच पयलेचे आमी एक 3 बड्स केले भितर आनी मागीर हे पेटल्स लायले तर हे आतां आमी फुलां मडकेचेर दसयले आतां कितें करपाक जाय आतां आमी पानां करया पानां करतना हे अशें मागीर वयल्यान कलर मारपाक जाय मागीर मारपाचो तर हे कंपाऊंड कलरांनी येना ना हे कंपाऊंड कलरान जशे क्लेचे दुसरे दुसरे कलर आसता हे ना हे कंपाऊंड फक्त हेतूनच येता आनी मिक्स केल्यानंतर एक ग्रे कलर आसता एक व्हायट कलर आसता तेतून आनी मिक्स केल्यानंतर मागीर तुका व्हायटूच दिसता सांग हांवें हे मिक्स केले आनी म्हजे हात वायट जाले तुजे हात कित्याक वायट जावना हांवें तो हे लायलो पावडर लायलो हातीक तूं ते पावडर लायतकूच ते वायट जायना तशें वायट जाता पूण चड हातीक चिकटना ते तुज्या हातीक तो चड चिकटला म्हणून तो चड वायट जाला तो ते हे मागीर क्लीन जाता काय ना तेका सोपान धुला की वयता